हॅलो गुड मॉर्निंग. तर हो जो तुम्ही क्लिप पळयता पळय न्हू तो सकाळ फुडें शूट केल्लो. सकाळी इन सेन्स चड बेगीन न्ही, बट 10 साडे 10 सुमार. तर आयज न्ही म्हाजो मातसो बीन क्लिनिंगाचो मूड जो आसा पळय तो नाशिल्लो. मातशें बी मन नाशिल्लें म्हाका कितेंच क्लिनींग एंड ऑल करपाचें. सो ताका लागून आयज हांवें अशें चिंतलेलें की हांव आयज जस्ट जी रेगुलर कामां आसता रांदप करप घरांतली तेच सगळें करतलें. एक्स्ट्राचें अशें करून क्लिनिंगाचें बी जें कितें काम आसा पळय तें करचें ना हें हांवें पयल्या दिसा रातचेंच ठरोवन दवरलेलें. बट ज्या दिसा म्हाका कसलो मूड आसना पळय त्या दिसा हेका तो मूड शुअरली येता. तर हो आयज सकाळचो घरा कडेन आशिल्लो वचून आशिल्लो. तर म्हाका म्हणपाक लागलो आपूण हो सोफा काडून जो आसा पळय तो पोंदाक सगळें क्लीन करून घेता. कित्याक की लास्ट टायम जेन्ना हांवें हॉल क्लीन केल्लो पळय न्हू तेन्ना बी तुमकां म्हटलेलें पळय की हांवें जस्ट वयल्या वयर अशें क्लीन केलां. डीप क्लिनींग जें आसा पळय तें करपाचें उरलां अशें म्हणून. सो हो म्हणपाक लागलो आपूण तें सगळें काडून करता. हांवें म्हणलें म्हाजो मातसो बी मूड ना क्लिनिंगाचो तर आपूण करता असो म्हणपाक लागलो. हांवें म्हटलें ओके चल तूं कर अशें म्हणून. आनी हांव म्हाजें भितर रांदपाचें रिलेटेड जें कितें कामां आसा पळय सो तें सगळें हळू हळू करून घेतालें. बट तुमकां तर खबरच आसा अशें करून हेणें कित्याक हात घालप म्हणटकीर मागीर हांवें येवप हें कंपल्सरी आसाच. हें खंय दवरलां तें खंय दवरलां हें कशें करूं हें खंय काडूं तें हे सगळे क्वेश्चन जे आसा पळय न्हू ते म्हाका भितरल्यान आन्सर करून करून बेजार येयलो. तर म्हटलें ओके चल हांव बी मातशी तुका हेल्प करता अशें म्हणून. हेणें वयर बी सगळें जें झाडून निवळ केलें पळय न्हू अशें कॉर्नर्स बी सगळे वयले तें हांवें कांय शूट करूनाशिल्लें. मागीर जेन्ना पळय हांव आयलें पळय न्हू तेन्ना म्हटलें चल करताच न्ही मातसो ट्रायपॉड लावया म्हणल्यार मोबायल ट्रायपॉडाक लावया आनी शूट करया अशें म्हणून. सो हेणें सगळें तें काडून बीन घेतलेलो सोफा बीन तर सगळें निवळ करून घेतलें. आनीक मातशें हांवें सोफा बी जे आसा पळय तें क्लीन करून पुसून बीन दिलें. तर हेणें मॉप मारून तितलोच कुडको जो आसा पळय तो निवळ केलो. आनी पयलीं सगळो सोफा बी सेट केलो आनी मागीर जो आसा पळय न्हू आमी हॉल बी निवळ केलो. तो हांवें मुखाल्लो क्लीप जो आसा पळय तो शूट करूना. कित्याक की तुमकां हांगासर म्हाका पळयल्यारूच कळटा आसतलें की म्हाजो मातसो बी मूड ना कितेंच क्लिनिंगाचें काम करपाचें. हॅलो गुड इवनिंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आमी बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. हॅलो कशी आसात सगळीं? एकदम मस्त मजेत. तर जो तुम्ही आता उदो स्टार्टिंग क्लिप पळयलो पळय तो आयचो सकाळचो. तर सकाळी अनएक्सपेक्टेड अशें क्लिनिंगाचें काम हेणें स्टार्ट केलें थोडेंशें. आनीक तेच्या नंतर मागीर कांय जें आसा पळय तें शूट करूना. तर आतां सांजची न्ही कितली जाली रे वॉच ऑन करता 6 जावन गेली. 5:30 भायर सरतले असो प्लॅन आशिल्लो बट 6 जावन गेली. तर खूब दिसान हांव आनी खूब म्हणजे खूब दिसान सावड्ड्या ज्या दिसा गेल्ली पळय शिगम्याक तेच्या नंतर घरांतल्यान भायरूच सरोन नाशिल्लें. आयज पळय कितल्या दिसान भायर सरला हांगा वचपाक. खंय रे कारवार वचपाक भायर सरला. जीब बी गडबडपाक लागली खूब दिसान भायर सरतकीर. हाड पडटली. तर आयज न्ही आमी आतां वता कारवार. मातशें एकूच काम आसा म्हाका तें काम करतली आनी मागीर पळोवया बिचार मातसो एक रावंड मारपाचो प्लॅन आसा. काळोख जायना जाल्यार पुरो कित्याक की ऑलरेडी 6:15 जावपाक गेली आनी रोखडोच मागीर काळोख जाता न्ही. ह्या पॅकेज सायडीच्यान सनसेट बी जावपाक लागलो. तोंडार वत जें आसा पळय न्हू तें बी मारपाक लागलें. ह्या पॅकेच्या कडेन तोंडार वत मारता हे सायडीच्यान सनसेट जावपाक लागलो. मागीर रोखडोच काळोख जाता आनी काळोख जाता तर बिचार बी वचून कांय उपयोग ना. आतां ह्या टायमार मातशें सनसेटाच्या टायमार बरें जाता न्ही अशें म्हणून. बट अशें बी ना की पयलीं बिचार वचून मागीर मार्केटां वतली तशें बी ना. पयलीं म्हाका मार्केटां वचपाचें मेन काम आसा सो तें करतली आनी मागीर हांगा वतली बिचार काळोख जावना जाल्यार. सो पळोवया सद्याक तर हांगच्यान भायर सरल्या कशें कितें जाता तें. घरा कडल्यान भायर सरल्या. सो चलो सदाशिवगड पावपा येयलें. हवा वेस्ट येयली रे बाबा हांगात खंय खाची घाल. हांगा जावचें ना न्ही. ऑलरेडी सनसेट जालो आनी लोक हांगासर मस्त बसल्या पळय वाऱ्याक. सो म्हाजी शॉपिंग आशिल्ली, शॉपिंग कंप्लीट केली आनी
करूना रे आता इतले लेट न्ही आमी बीचार वता सो त्या सायडीचे हे सायडीचे सगळे लोक बसला सनसेट जाला न्ही आनी 10 मिनटां पयलीं जाल्यार पावतले अशें दिसता आमी मागीर सेल लागला फर्निचर एक्झिबिशन टेस्ट इसलिए मारा काटते हैं हॅलो गुड इवनिंग तुम्ही म्हणटली कितें जालें मार्केटान म्हणून काल गेल्ली काय सारकें शूट केलें ना काय ना अशें म्हणून तर सांगपाची गोष्ट म्हळ्यार अशें की काल जो तुम्ही क्लिप पळयलो पळय हेच्या पयलीं तो काल मार्केटां वचून येयली म्हळ्यार कारवार वचून आयली बिचार वचून आयली बिचार वचून जस्ट स्ट्रीट फूड मेळटा पळय थंय गेल्ली आमी थंय वचून आयली आनी तेच्या नंतर जे आसा पळय न्हू मागीर घरा कडेन येवन भिवन कांय शूट केलें ना थंय न्ही वारो असलो मारतालो असलो वारो सुटलेलो तुमकां हांवें शूट बी करून दाखयल्लें पळय की वारो जो आसा भरपूर सुटला म्हणून सो तो वारो मारतालो भरपूर असो मागीर थंय बरो टायम बसली आमी मातसो काळोख कसो जालो मागीर हांव म्हणपाक लागलें या काळोख जालो न्ही अशें घरा कडेन देवाक वात बीत लावपाचें आशिल्ली सो मागीर आयली घरा कडेन येवन मागीर कांय शूट केलें ना घरा कडेन आयली की परत सगळी गडबड एक फोन आयलो फोनार उलयलें मागीर देवाक वात लावपाचें डिनराची तयारी तें सगळें आशिल्लें सो ताका लागून मागीर आनी परत न्ही व्हिडिओ जो आसा पळय तो कंटिन्यू केलोच ना आसूं म्हटलें आनी आयज दीसभर बीन तसोच आसूं करून तसोच उरलो सो आतां सांजची 5:45 सुमार जाल्यार आनीक व्हिडिओ जो आसा पळय तो कालचो हांव आयज कंटिन्यू करता अशें करून न्ही खूब रेरली अशें जाता आय थिंक हे म्हाजें सेकंड ऑर थर्ड टायम कितें तरी की व्हिडिओज आसा पळय तशें करून 2-2 दिसाचो कंटिन्यू तुमकां पळोवपाक मेळटा नाजाल्यार जाता तसो करून बारीक जाल्यार बारीक हांव त्याच दिसा एंड करता पण काल खरंच म्हाजे कडेन टायम जो आसा पळय तो एडजस्ट जालोच ना व्हिडिओ कंटिन्यू करपाक आनीक घरांतलीं कामां जी आसा पळय ती सगळीं आटोपून घेवपाक सो ओके आसूं म्हटलें हांवें न्ही फॅन लायलो ना आनी हांव म्हणटा इतले गरमी स्वेटींग कशें जाता काय म्हणून तर आतां न्ही सांजची 6:45 जाल्या आनीक आतां आमकां रेडी जावपाक जाय बर्थडेक वचपा खातीर तर एक न्ही बर्थडे इन्विटेशन आसा इन्विटेशन म्हटल्यार हेच्या फ्रेंडाले चेड्याचो बर्थडे आयज फर्स्ट बर्थडे सो असो फॅमिली भितरच आसा बर्थडे सेलिब्रेट करपाचो आसा सो आमकां इन्विटेशन आसा तर आतां वतली आमी आतां म्हळ्यार अजून टायम आसा रेडी बी कांयच जावना जस्ट कपडे जे आसा पळय ते काडून दवरल्या आयन करपाक आनी म्हटल्यार व्हिडिओ जो आसा पळय तो कंटिन्यू करून घेया मागीर म्हणून तसोच उरता न्ही अशें म्हणून चड पयस बी ना हांगासर लागीं तेज्या घरा कडेनूच बर्थडे जो आसा तो एक्चुअली बर्थडेचो टायम जो आसा पळय तो 7 बट हेका म्हटलें 7 नाका मातशें लेटच या कित्याक की अशें सेलिब्रेशन बी म्हणटा ते जो एक्झॅक्ट टायम दिता त्या टायमार ते जायना मातसो लेटच जाता न्ही आनी सेकेंड थिंग म्हटल्यार गरमी बीन सो गरमेक लागून बी म्हटल्यार हेका आसूं वचून ते गर्द्यांक आनी हेका तेका जायना अशें न्ही गरमेन बिरमेन आनी बेजार येता हेका लागून म्हटल्यार हेका आमी 8 सुमार बी या अशें म्हणून सो तेन्ना म्हणल्यार तेंचें कितें सेलिब्रेशन बी आसा तें जातलें सो पळयता कशें कितें जाता तें इफ सपोज पॉसिबल जालें कितें जर सेलिब्रेशन आमकां मेळ्ळें आमच्या वाट्याक जाल्यार शूट करतलें नाल्यार ना कित्याक की आमी लेट वता मुद्दम जावन लेट वता बर्थडे बी जो आसा पळय चड पयस ना लागींच लागीं म्हळ्यार सामको लागीं बी ना बट आसा चडूय पयस अशें म्हणना आसा असो एक 10 मिनटाच्या वाटेर पळोवया कशें कितें शूट करप कशें पॉसिबल जाता तें इफ सपोज सेलिब्रेशन जालें जाल्यार कांय शूट करपाक मेळचें ना आनी एक पीक काडटा जेचो बर्थडे आसा पळय तेच्या वांगडा तो तुमकां दाखयता मागीर सो ओके चलात तर पयलीं भितर वता थोडीशी तयारी करता कपडे बिपडे आयन करपाचे ते करता सद्याक आयन बियन करपाक जाय कपडे ते सगळे करून घेता आनी मेळटा मागीर तुमकां व्हिडिओ शूट करता जाल्यार कितल्यो लायटी ऑन करपाक पडटा तिसरी लायट आसा ताचेर फॅन किचन सो रातची न्ही आतां 8 जाली सारकी आनी आमी आतां भायर सरल्या वचपाक आनी हांगासर फुडें गेट पडल्या रेल्वे गेट सो ताका लागून आतां आनीक 10-15 मिनटां तरी वयतले चलत गेल्यार गेट ओपन जावचे पयलीं पावतले इतले लागीं आसा
न्ही आणि आम्ही कार घेऊन येयले कित्याक रात जाली न्ही अशें म्हणून. सो काल जे आम्ही कारवार मार्केटाक गेल्ली पळय, म्हाका इम्पॉर्टंट काम आसा म्हणलें तें हेंच काम की म्हाका गिफ्ट घेवपाक जाय आशिल्लें. सो तेज्या बाबूक तेका लागून आमी काल कारवार गेल्ली. सो थंयसून काल गिफ्ट बी हाडलें आनी पॅक बी केलें आतां आनी आतां भायर सरल्या. सो तेणें हेका म्हटलेलें खंय 7ाचो टायम असो म्हणून. सो हांवें म्हटलें मातशें लेटूच या गरमेक लागून, मागीर गरमी बी जाता न्ही, चड गर्दी आसली की आनी बेजार अशें म्हणून. आतां भायर सरले पळय न्हू तेन्ना फोटोज काडल्या 2 कितले हेणे ते बीन अशें तशें करून गावन 2 फोटो काडल्या. सो ते फोटो आसा पळय ते तुमकां दाखयता आनी व्हिडिओ बी कांय शूट केले ना. सो आनी तुमकां तर खबर आसा जेन्ना भायर सरता पळय न्हू तेन्ना हांव सगळे दारां बिरां बंद करता म्हणल्यार हांव गाडयांत वचून बसता कित्याक म्हणल्यार फोटो काडपा पडटा म्हणून. ना फटिंगा. सो तेका लागून मागीर ते फोटोज बिटोज कांय काडपूच जायना. सो ओके चलात पळोवया गेट ओपन जाली की थंय पावते की थंय कशें कितें आसा तें पळयता आनी मागीर शूट करपाक पॉसिबल जालें जाल्यार करून दाखयता. ओके चलो. केन्ना ओपन जातलें रे ही गेट आतां? सो रातची न्ही आतां 8 जाली सारकी आनी आमी आतां भायर सरल्या वचपाक आनी हांगासर फुडें गेट पडल्या, रेल्वे गेट. सो तेका लागून आतां आनी 10-15 मिनटां तरी वयतले. चलत गेल्यार गेट ओपन जावचे पयलीं पावतले, इतले लागीं आसा न्ही रे. आनी आमी कार घेवन येयले कित्याक रात जाली न्ही अशें म्हणून. सो काल जे आमी कारवार मार्केटाक गेल्ली पळय, म्हाका इम्पॉर्टंट काम आसा म्हणलें तें हेंच काम की म्हाका गिफ्ट घेवपाक जाय आशिल्लें. सो तेज्या बाबूक तेका लागून आमी काल कारवार गेल्ली. सो थंयसून काल गिफ्ट बी हाडलें आनी पॅक बी केलें आतां आनी आतां भायर सरल्या. सो तेणें हेका म्हटलेलें खंय 7ाचो टायम असो म्हणून. सो हांवें म्हटलें मातशें लेटूच या गरमेक लागून, मागीर गरमी बी जाता न्ही, चड गर्दी आसली की आनी बेजार अशें म्हणून. आतां भायर सरले पळय न्हू तेन्ना फोटोज काडल्या 2 कितले हेणे ते बीन अशें तशें करून गावन 2 फोटो काडल्या. सो ते फोटो आसा पळय ते तुमकां दाखयता आनी व्हिडिओ बी कांय शूट केले ना. सो आनी तुमकां तर खबर आसा जेन्ना भायर सरता पळय न्हू तेन्ना हांव सगळे दारां बिरां बंद करता म्हणल्यार हांव गाडयांत वचून बसता कित्याक म्हणल्यार फोटो काडपा पडटा म्हणून. ना फटिंगा. सो तेका लागून मागीर ते फोटोज बिटोज कांय काडपूच जायना. सो ओके चलात पळोवया गेट ओपन जाली की थंय पावते की थंय कशें कितें आसा तें पळयता आनी मागीर शूट करपाक पॉसिबल जालें जाल्यार करून दाखयता. ओके चलो. केन्ना ओपन जातलें रे ही गेट आतां? रातचो टायम जालो 9:45 सुमार आनी आमी आयली घरा कडेन. तुमी म्हणटली आतां वयता आसतना वयता म्हणलेलें आनी आतां डायरेक्ट आयली घरा कडेन म्हणून बड्डेचें कांय ना. एक्चुली जालें अशें की आमी जेन्ना थंय पावली पळय न्हू म्हळ्यार जेन्ना हांवें व्हिडिओ शूट केलो पळय तेन्ना सगळ्यांनी गेट पडलेली आनी आमी खूब वेळ उरली क्रॉसिंगाक बीन. सो तेका लागून मोबायल जो म्हळ्यार सायडीन दवरलेलो पळय थंयच दवरलो आनी कार जी आसा पळय ती आमी हांगा रस्त्यार पार्क केली आनी तेंचे थंय बरें भितर चलत वचपाक पडलें. एक्चुली आमी कार घेवन गेल्ली बट ते पार्किंग ना म्हणून रिटर्न हाडून रस्त्यार लायली पळय गाडी ते मागीर चलत वचपाक पडलें. सो ते गडबडीक न्ही मोबायल हांव कारीनच सांडून गेलें. सो व्हिडिओ बी जो आसा पळय तो कांय शूट करता, म्हाजे 1-2 सबस्क्रायबर बी मेळ्ळे म्हाका. सो कांयच अशें हें करूं ना. बड्डे जाल्यार अटेंड केलो आमी, जेवली बी आनी येयली. आतां कशें दाखोव तुमकां प्रूफ अशें म्हणून हातीक वास येता चिकनाचो अजून आनी म्हाजे कडेन प्रूफ ना. स्टील ट्राय करता हेच्या मोबायलाचेर न्ही बारीकसो व्हिडिओ आसा पळय तो शूट केला. इफ सपोज तो आतां एडिटिंगा टायमार जर फुटना जाल्यार न्ही हांव तो क्लिप जो आसा पळय न्हू बड्डेचो तो मातसो काडलेलो आसा तो हेका एटॅच करता. इफ सपोज फुटता न्ही जाल्यार करचें ना, पळोवया कशें कितें पॉसिबल जाता तें. ओके सो आयली आमी वचून बड्डेक. तर बड्डे जालो बरो भशेन बरो सेलेब्रेट केलो, बरे भशेन जालो. आनीक मेन म्हटल्यार मातसो लेट स्टार्ट केला आमी. एक्चुली म्हटल्यार 7ाचो टायम 8क वयता म्हणून एक्चुली आमी गेले तेन्ना बी बड्डे जालो 9:45 सुमार बड्डे जो आसा पळय तो स्टार्ट जालो. सो ओके आमी सगळ्या पयलीं जेवली बीन आनी आयली घरा कडेन. आतां तर पयलीं म्हटल्यार घरा कडेन आयले न्ही चेंज बी करूं ना. व्हिडिओ जो आसा पळय तो पयलीं एंड करया अशें म्हणून मागीर एकदां चेंज केलें. मागीर सगळें आतां घरांतलें क्लिनिंगाचें बी तें सगळें आतां फाल्यां सॅटर्डे न्ही. सो मागीर तें फाल्यांचें जेवणाचें चीज फुगपाक घाल हें तें कर म्हळ्यार मागीर विसरता अशें म्हणून. हो आतां येयला आनी पयलीं IPL लावन बसला. सो चला तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगासर एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्याक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.